candidate Vinod Tilekar. So since after withdrawal, there is only one candidate left, that is Ramchandra Sudray Kamat. आमचे रामचंद्र कामत अभिनंदन करता की तो आयज वायस चेअरमन म्हणून इलेक्ट जाल्लो आसा आनी तेज्यान सगळ्यां पयलीं हांव आमचे भारतीय जनता पार्टीचे थँक्यू म्हणटा. आमचो पार्टी प्रेसिडेंट सदानंद तानावडे, तसोच आमचो पालक मंत्री मोहन गुरुनो सर, तसोच आमचो वास्कोचो आमदार दाजी सालकर, तसोच आमचो मुरगांवचो एमएलए संकल्प बामणकर आनी आमचे फूल कावन्सिलर सगळ्यांक अभिनंदन करता की आमी भारतीय जनता पार्टी सगळे मेळोन आमी आयज रामचंद्र कामताक ताका वायस इलेक्ट केल्लो आसा. तोच वायस चेअरपर्सन जालो सगळ्यांनी कावन्सिलरान ताका सपोर्ट करून हाडलो आनी आमी दोगां फॉर्म भरलेले. पांडेन तेजे फेवरान पांडे विनोद पिंजलेकर तेजे फेवरान विड्रॉ केले आनी आमी सगळ्यांनी BJPचो वायस चेअरमॅन केलो. हांव पयले सुवातेर आमचो पालक मंत्री नवीन गिदिनो देव बरें करूं म्हणटा तेजो आमकां फूल सपोर्ट आसलो. तसोच आमचो साहेब वास्कोचो एमएलए दाजी सालकर तेजोय आमकां सपोर्ट रामचंद्र आसलो. सगळे मेळोन सगळे तिनूय मुरगांवचो आमदार आमोणकर तेजोय सपोर्ट रामचंद्राक आसलेलो आनी सगळ्यात मेळोन आमी ताका अनुकूल निवडून हाडलेलो आसा. आयज तुमी सगळे एकठांय आसा, मोविन सर आसा, दोनी आमदारी आसा, की सांगूं शकता हाव डू यू फील अबाउट द सपोर्ट? दाम बाबाचो आशिर्वादान आयज YCP जाला आनी आमचो आयज पालक मंत्री मोहीन गुदिनो हेचे सगळे आमचे कितें आसले कम्युनिकेशन गॅप कितें आसले तेच्यासाठी सगळे आमी सगळे कावन्सिलर वांगडा आसा. ह्याच फावटी आतां कितें मातशें कम्युनिकेशन गॅप आसलें ते साहेबान म्हणून मोहीन सरान सगळे हें केलां, पॅचअप करून आमकां जाय तशें केलां. सगळे कावन्सिलरांक जाय तशें तेणी आमकां हेल्प केलां. हेचे फुडें आमकां तेणी म्युन्सिपालिटी कितें हेचे पयलीं हेल्प करता तसो हेचे फुडें करता रावलो. अभिनंदन करता की आज तो मुरगांव म्युन्सिपल कावन्सिलाचो वायस चेअरमॅन जाला. आमचो BJPचो दुसऱ्या आनी म्हणजे विनोद पांडे ताणेंय फॉर्म भरिल्लें. कोणाकूय इच्छा आसप इज व्हेरी इजी, पूण आमी मागीर पार्टीचे आमचो जो पालक मंत्री आसा ताजे कडेन गोविंद सरा कडेन बसले, सगळे बशिल्ले 25 कावन्सिलर आमी बसले, आमी डिस्कस केले आनी मागीर गोविंद सरान सांगलें आज ह्या फावटी रामचंद्र कामतीक चान्स दिलो, नेक्स्ट आतां ताका दिवया म्हणून. सो देर इज नो डिविजन एज सच. सगळ्यांक इच्छा आसता, म्हाकाय दिसता की म्हाका कितें जावचें, चेअरपर्सन जावचो. सो इट इज नॉर्मल, डेमोक्रेटीक कंट्री आसा. बट हांव विनोद पांडेचें अभिनंदन करता की एक पार्टीचो शिस्तबद्ध कार्यकर्तो कसो आसता हें आज दिसून येता. गट म्हणजे कित्याक आमी खंय तरी भरपाक फॉर्म लास्ट मोमेंटार कितें जालें, बाबा तूं पार्टीचें डिसिजन आजून सांगता न्हू, श्रेश्ठ डिसिजन आसा. पार्टीन सांगलें म्हाका गो एड विथ BCP आनी जेन्ना पार्टी दिता पळय तेन्ना हांव तेंच्या पार्टीच्या अनुसार आनी पालक मंत्रीच्या अनुसार हांव फुडें गेल्लो आसा. आय एम माय सायड इज आय एम व्हेरी सेफ एंड हांव उतर दिल्लें. हांव पाळ्ळें कितें पार्टीन म्हाका सांगलें आयज जेन्ना आमचोच कलीग थंय फॉर्म भरून मारलो सो खंय तरी वादग्रस्त जावंक जायना की आमची फॅमिली आमची कुटुंब. सो आमी खंय तरी हांवें म्हटलें की हांव फाटीं सरता, तूं बाबा राव म्हाजो कलीग न्हू, तूं गो एड विथ दॅट अशें जालें. ताजे फुडें आतां फुडल्या टर्म तुका दिता अशें कितें एश्युरन्स मेळ्ळा? दॅट ओवर पालक मंत्री आनी पार्टी वील डिसायड. ते डिसायडेशन ते सद्या कितें उलोवप चालू आसा? एश्युरन्स उलोवप जातले चालू आसतले. आतां किंवा नवो निवडोचे आतां BCP जो निवडो येयला तेजेर चर्चा जातली. कांयच नाशिल्लें. इट वॉज ओन्ली सम मिसकम्युनिकेशन, इतलेंच. ते रोखडें सॉर्ट आवट जालें. ताका लागून परत तुमी पळयता म्हणजे इतली स्ट्रॉंग युनिटी जी सगळ्यांक दिसता एकूच कारणां लागून की वी आर ऑल युनायटेड. कोणें तुमी एकट्यान हेडलायन हाडली BJP वर्सीस BJP, तशें BJP जावपाक डिफिकल्ट. वी आर ऑल टुगेदर. आमची युनिटी आसा. तिनूय आमदार हांगा आसा. बाब दाजी सालकर आसा, बाब संकल्प बामणकर आसा, लिओ प्रेसिडेंट आसा, आतां आमचो बाब कामत आसा VP, बाकी सगळे कावन्सिलर आसा. सो कितें देर इज नो प्रॉब्लेम एट ऑल. आमी लास्ट टायम चड करून जे मुरमुगांव तालुकाचे आसा, वास्को, मुरमुगांव, दाबोली, आमी एक डिसायड केला, आमी हे प्लेसीचो बरे भाशेन डेव्हलपमेंट करून एक नवीन दिशा दिवन सुंदरता हाडून एक दुसरेच आमचो वास्को सिटी तशेंच मुरमुगांव तालुका आमी करपाक सोदता. आनी ताका लागून आमकां जाय युनिटी, आमकां जाय एकता. सगळे बरोबर आमी काम केल्यार दुसरेच भाशेन एक चळवळ कशी जाता.
काम करतात देशभर आनी आमकां तशें जाल्लें जाय म्हणून वी आर ऑल टुगेदर. आयज आमकां सगळ्यांक खूब खुशी भोगता कित्याक जे प्रमाणे आयज आमचो पालक मंत्री सर मोविन गुदिन्हून जी इनिशिएटीव घेवन आयज आमकां सगळे जाण सगळे कावन्सिलर 25 कावन्सिलर आमी वांगडा आसा आनी जो आयज वायस चेअरपर्सनाचें जे इलेक्शन आसलें ते अनओपोज ताका हाडलेलो आसा आनी हे सगळे क्रेडीट जर वयताले ते आमचे पालक मंत्री श्री मोविन गुदिन्हू वयता कित्याक तेणें सगळ्यां कडेन उलोवन सगळ्यांक आफोवन बरोबर आफोवन तेंचे सगळे इश्यूज कितें आसा ते अंडरस्टँड करून आयज तिणें डिसिजन घेतलेलें आसा आनी ते प्रमाणे तेजे सगळे मान सन्मान दवरून सराचो आयज आमी सगळे जाण फुडें सरोन आयज आमी अनओपोज आमचे वायस चेअरपर्सन निवडून हाडलेलो आसा.